सिराकाच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्परान मनशाक मातयेचो रोचला आनी तेच मातयेक परतून वच असो केला. थोडेच दीस आनी थोडींच वर्सां ताणें तांकां मेजून दिल्यांत आनी पृथ्वीचेर आसलेल्या सगळ्या वस्तूंचेर ताणें तांकां अधिकार दिला. आपल्या सारक्याची ताणें रोचल्यांत आनी आपणा भाशेन तांकां बलिश्ट केल्यांत. सगळ्या जिव्या प्राण्यांक मनशाचे भिरांतीन भरल्यांत आनी ताका जनावरांचो आनी सुकण्यांचो दोनी केला. मनशांक तोंड, जीब, दोळे आनी कान आकारून दिल्यांत आनी चिंतूंक तांकां गिन्यान दिलां. जाणवायेन आनी समजिकायेन ताणें तांकां भरल्यांत आनी वायट आनी बरें कितें तें ताणें तांकां दाखयल्या. आपल्या कोन्याचें व्हडपण पळोवंक तांच्या काळजान आपलोच उजवाड घाला. ताची वर्ती कर्तुत्वां परगटून ती तांचें पवित्र नांव वाखाणटली. ताणें तांकां जाणवाय दिल्या आनी जिविताची सोमूट तांच्या हातांत घाल्या. सासणाचो कोरार तांचे कडेन स्थापला आनी आपले निवाडे तांकां परगट केल्यात. तांच्या दोळ्यांनी ताचे मोहिमेचो परजोळ देखलो आनी तांच्या कानांनी ताच्या ताळ्याचो गोण आयकलो. ताणें तांकां म्हणलां, कसलेंच वायट करिना जावंक चोत्राय दवरात. आनी आपल्या पेल्या विशीं एक कायदो ताणें तांकां घाला. तांच्यो वाटो सदांच तांच्या दोळ्या मुखार आसात. ताचे नदरेवेली तांच्यान लिपूंक जायना. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपली बोगती करतल्यांताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनांतावन सासनांक. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवाळायेन वागयता तसोच सर्वेस्पोर आपली बोगती करतल्यांची दया करता. आमकां कित्याची रोचल्यांत ते तो बेस बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. सोबाब आपली बोगती करतल्यांताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनांतावन सासना. मनशाचे दीस तोणा सारके, शेतांतल्या फुलां वरवीं तो फुलता. वारें आयलें आनी तो बाबडो उबून गेलो. जंय आसलो थंय आनीक दिश्टी पडना. सोबाब आपली बोगती करतल्यांताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनांतावन सासनांक. पूण आपली बोगती करतल्यांताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनांतावन सासनांक आनी ताचो कोरार सांबाळटल्यांताय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळटल्यांताय. ताची दया मोया पिणगेचे पिणगेत. सोबाब आपली बोगती करतल्यांताय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासनांतावन सासनांक. बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया हांव तुका दिन वाचतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे कूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले.
मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ताणें धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे चर्ची हाडटालो. शिश्यांनी ताका बोबाट केली. हे पळोवन जेजू तिडकिलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सोपुल्या भुरग्यांक म्हजे चर्ची येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सुर्गींचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्यां परी देवाचें राज मानून घेनात तीं तातूंत भितर सरची नात. उपरांत ताणें तांकां विंगेंत घेवन आनी ताचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवान मनशाक सगळें बरें करून दवरलां. ताणें फकत आपलो कायदो पाळूंक मागला. जितलो मनीस जाणवायेन आनी ताच्या चिंतपांत वाडटा तितलो पातकाक लागून मनीस देवा सरशिल्लो पयस पयस वचूंक लागता. पूण जितलो मनीस जाणवायेन आनी चिंतपांत वाडटा आनी एका ल्हानशा भुरग्याचे गूण आपणायता तेन्ना ताचें जिवीत मोलादीक आनी देवाक मानता तसलें जाता. म्हणटच भुरग्या सारकें सादेपण, भलेपण आनी इमानी म्हणजे हॉनेस्ट आनी प्रमाणीकपण दर एका मनशाक आपणावंक चड गरजेचें. जो मनीस धाकटुल्या भुरग्या सारकें आपलें जिवीत विस्वासीपणान जियेता तो देवाक मानता. तो मनीस देवाच्या मोगाचो जाता. खऱ्या भावार्थाचो मनीस देवाचेरूच पातयेवन देवा मुखार तोखणाय करपा सारकें एक ल्हान भुरग्या सारकें जिवीत जियेता. असलो मनीस देवा आनी मनशां मुखार देखीवंत जिवीत जियेतलो मनीस. तो आमकां सगल्यांक आमचे स्वता जिविताचेर लक्ष घालूंक आमकां आव्हान दिता.